हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, छोड़ देना, ठीक है होगा छोड़ देना। पायलट आवडे आज जोडून आयज खाता ते रिक्षेकार सगळे सोंपतले ते गायडलायन्सा प्रमाणे ओपन मार्केट जातलो सगळे ओला उबर रॅपिडो झुमकार फाल्यां कोण कोल्हापूर पुन्हा ऑफिस गाडयो त्या सुद्दां हांगा हाडून ऑफिस घालतले हे अशी गजाल गायडलायन जाला आनी गायडलायन्साक आमी ऑब्जेक्ट केला सरकाराक दिसता हो मोगे एकले ऑब्जेक्ट करता म्हणून आयज सरकारान म्हाजी हिस्ट्री शीट ओपन केल्या म्हाजो कसलोच क्रिमिनल रेकॉर्ड ना आय एम नॉट अ क्रिमिनल आय एम सेल्फ एम्प्लॉयड आय एम अ बिझनेसमॅन आय एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ आमचे जेन्ना एज्युकेशन जाल्ल्याक आमचो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना आमी धंदे ना बट खंय तरी गोंयकाराचो धंदो सेव करपाक वयता म्हणून सरकार आयज म्हाजें तोंड बंद करूंक सोदता म्हाजे गंगटेक धरून हिस्ट्री शीट काडल्या आनी सरकार म्हाका तळेपार करूंक सोदता बट हे भुरगे सगळे येयल्यात ते आपल्या धंद्याचे आपले लिडर आहा सगळे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा आयज हांव जर मेलो सुद्दां जाल्यार हो मुवमेंट फुडें चलतलो हो मुवमेंट हे आमचे टॅक्सीकार इंडिव्हिज्युअल लिडर खंय आपलो धंदो फुडें व्हरतलो सरकाराक हुकुमशाही सरकाराक सांगूंक सोदता की तूं आयज आमचें तोंड बंद करूंक सोदता 20,000 टॅक्सीकारांक सगळ्यांचे तोंड बंद करतले आनी हे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आमचे 30-40,000 लोक आहा म्हणजे त्यांची फॅमिली बी धरून उणे 20% लोक पॉप्युलेशन आयज हे ट्रान्सपोर्ट बिझनेसाचेर आहा टुरिझम बिझनेसाचेर आहा आनी सरकारान हे हुकुमशाही सरकाराक सांगता सपोज जर म्हाजें तोंड बंद केलें म्हाजी हिस्ट्री शीट काडली म्हाका तडीपार केलो जाल्यार म्हाका जितो सुद्दां मारलो न्हू नाल्यार मुवमेंट फुडें वयतलो गोवा गायडलायन्साक ट्रान्सपोर्ट गायडलायन्साक ऑब्जेक्ट जातले आमचे सगळे ईच एंड एवरी टॅक्सीकार आयज उठून पेट्टले ईच एंड एवरी टॅक्सीकार आयज आपूण लिडर झगडटले आमी लिडर बी कोण न्हू आमी स्वताच्या धंद्याक लागून झगडटात सरकाराक जर हिस्ट्री शीट काडूंक जाय तडीपार करूंक जाय जितो मारूंक जाय हांव मारपाक रेडी आहा तेका जाय पेट्रोल वचून मरपाक सुद्दां रेडी आहा हांगर बट हे दीस इज नॉट करेक्ट ही सरकाराची हुकुमशाही चललेली आहा काल म्हाका फोन येयल्या प्रमाणे हांव पुलीस स्टेशनान येयलो साहेबान सांगलें तुजी हिस्ट्री शीट काडटा म्हणून हांव म्हणलें ओके हिस्ट्री शीट काडटा फाल्यां म्हटलें येता आय हॅव टू स्पीक विथ माय लॉयर्स म्हणून सांगलें मागीर आयज हांव हांगर येयला म्हाजी डिटेल दिवपाक तेंचेर हिस्ट्री शीट काडल्या म्हाजी म्हाका खबर ना वॉट इट मिन्स हिस्ट्री शीट अँड वॉट इट मिन्स हिस्ट्री शीटर कोणें तुका त्यांच्या कायद्यान म्हाका दिसता दुसरो आहा हे हुकुमशाही हिटलर कायद्यान तेजे दुसरे आसतले हिस्ट्री शीट म्हणजे कितें दुसरे आसतले बट आमचो हांगर कसलो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना क्रिमिनल बॅकग्रावंड ना फक्त प्रोटेस्ट एजिटेशन आहा तो केशी आहा आमचेर खंय खंय वचून आवाज उठयता म्हणून सरकार आयज आवाज बंद करूंक सोदता संविधाना प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमी हो आवाज आमचो उठयता आमचो आवाज जो आहा तो उठयता तो कोणूच बंद करूंक शकना सरकार फक्त आमची हिस्ट्री शीट आनी तडीपार करून जाल्यार आमकां जिते मारून आमचो आवाज बंद करूंक सोदता एक एग्रिगेटराक लागून ही गायडलायन्स हाडटा फक्त ही एग्रिगेटराक लागून कॉर्पोरेट लॉबीक लागून प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता आनी व्हडल्या प्लेयरांक धंद्यार हाडूंक सोदता हो आमच्या धंद्याचो गोंयकारांचो प्रायवेटायजेशन जाल्लें सरकार आमचें प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता सरकार आमच्या भुरग्यांक स्लेव्स करूंक सोदता आमी आयज आमच्या गांवांत आमच्या राज्यान आमच्या देशान स्लेव जाल्ल्या हांगा आफ्रिकेचे स्लेव्स हाडपाची गरज ना आमी स्वता स्लेव जाल्ल्या लोकल सगळं टॅक्सीकार सो इतली पुलीस फोर्स तुमच्या कित्या खातीर तुम्ही विचारा न्हू पुलिशेक विचारा न्हू हांगा पळय 5 PSI उबे आसा ह्यो प्रश्न तांकां विचारपा तुमकां हांगा गेट हाडोवपाक कोणें धाडले विचार तांकां प्रश्न तांकां मागीर आमी आन्सर करता पयलीं 5 PSI तांकां विचारा खात्या तो मारो बेसूड जाला तो भियाता तो डेलिकेट जाला तो जेन्ना भियाता पळय तेन्ना आपले होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर कितें येता पळय तांकां उबे करता तो बेसूड जाला तो एक सादारण मोग्यांबोक भियाता तो डेलिकेट जावन आसा रोखडोच तो भियाता भुरग्या भशेन रोखडोच भियालो काय भिवपाची गरज ना ल्हान आसतना भुरगे कितें ल्हान आसतना कितें जाणा इस्कॉलान केन्नाय कितें कोणी भुरग्यान दुखल्लो बिकल्लो जाल्यार तो हेड मास्टराक जावं प्रिंसिपलाक सांगता पळय टिचरीक सांगता तेणी आपल्याक अशें केलें पळय तो भियाता तो भियाता जेन्ना तो भियाता पळय तांकां हांकां फुडें करता तो डेलिकेटेड रे सारको बेसूट सारको आनी मागीर आमचे असले उलयले पळय तेंच्या ब्युरोक्रेट्सांक यूज करता मरे आनी ताका हांगा अरेस्ट कर म्हणून तुज्या स्टेटमेंटाचेर तुका अरेस्ट करता म्हणटा भंय घालता रे आमी मेल्ले रे आनी हांकां भियाना आमी हे आमकां लागोना आनी आमकां अरेस्ट कर मरे फासेर जोडे आमचे कितले तुमकां बरोवन दिता आमी मिनिस्टर गोंया खातीर पुलीस कित्याक हे संविधानान पुलीस येयना आमचे कडेन अन्याय करता न्याय करिनात
त्याचे 10 दिसा उपरांत तुमकां उगडास येता की हिस्ट्री शेड्यूल केसी ओपन करून आनी ह्यो पोलीस स्टेशनाच्यो अश्यो गेटी बंद करून म्हणून आमी एज अ लोकल टॅक्सीकार आमी आमच्या भुरग्याक लागून येयल्या विचारपाक कारण तेजे हिस्ट्री केसी ओपन केल्यात एकान एक केस तेजी टॅक्सी शिवाय कसलीच केस ना क्रिमिनल केस आसा साहेबान दाखोवची तेजी क्रिमिनल केस सगळ्या भुरग्या फाटी सरता टॅक्सी शिवाय तेजी एकूय केस ना सो टॅक्सी शिवाय केस नासा आमी ताका एकटो कसो सोडटले हांगा कशें सोडटले प्रत्येक टॅक्सीकाराच्या पोटाचो प्रश्न आणि तो क्वेश्चन आमी तुम्ही ताका मिडिया सोडपाक ना. तुम्ही पीआय वचोन इचरा कसले क्रिमिनल केस आहा ती तुम्ही वचोन इचरा सरकार कितलोय दबाव वाडू कितें जालें सरकार जाणा? कितें करूं जालां ही जी aggregators- तू आता पेडण्याच्यान येयलाय कितें सांग सुद्दां ह्या हेचेर आज आम्ही आमचं मोगांबो आज आम्ही मोपा टॅक्सीकार जे येयला सगळे अडेचशे भुरगे आमचे येयला पळय ते फक्त सपोर्ट करपाक मोगांबो आणि ही जी गायडलायन येयलेली 2025 ही जर आमकां फाल्यां सकाळी पळय कशें आहा तर ही गायडलायन येयली जाल्यार प्रत्येक टॅक्सीकार आमचो भिकारी जातलो प्रत्येक टॅक्सीकार भिकारी जातलो त्यान परस आमी झगडोन खंय तरी जर हे गायडलायनी फाटी काडली जाल्यार आमी झगडोनूय ते करतले आणि आमी ही गायडलायन म्हणटा ती 2025 जी ॲप गायडलायन जी येयलेली आहा पळय ताका आमचो फूल अपोज आहा कित्याक आमचे नीज गोंयकार जी म्हणटात पळय टॅक्सीकार ते जर जगोंक जाय जाल्यार ॲप आमकां ॲप नाका गोंयांत आमकां ॲप फिजिबल ना जसो मोगांबो आमचो सदीच सांगता ॲप हो आमकां फिजिबल गोंयांत ना आमची मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू की आमची 2000 3000 म्हणजे 1000 करोड म्हणजे 1 करोड 2 करोड पॉप्युलेशन आहा तशी काय ना आमचे फक्त 16 लाख पॉप्युलेशन आहा भितरसून आमचे फक्त 25,000 टॅक्सीकार आहा तेतून टॅक्सी फक्त यूज करता ते गेस्ट बाकी तुम्ही कोस्टल एरियाक बी सगळे खंयच कितें हेंचे ॲप सिस्टम येता बाकीच्या कडेन कित्याक ॲप सिस्टम येना साखळे जावं ते सायडीन बाकी सगळ्याक आहा कोण लोकल यूज करता ॲप सिस्टम जर ही कॅब एग्रिगेटर येवन जर जबरदस्ती करूंक शकता जाल्यार आमी ते जावंक दिवचे ना आनी आमी मोगांबा फाटल्यान सदीत आहा आमी सांगलेले आहा मोगांबाक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो अख्खे पेडण्याच्यान जर तुमी अशें कितें तरी तेजेर दुसरें कितें तरी करून ताका भियोन धरूंक सोदता जाल्यार ते जावचें ना ते आमी कशेंच करून दिवचे ना आमी सगळे टॅक्सीकार येयला आनी हे फावटी रावतले आणि आमी जेल बरो आंदोलन करपाचें आहा ते करूंक शकता आमी जर आमच्या मनशाक तुमी त्रास करता विदाउट रिजन कित्याक तेचे फक्त केसी आहा म्हणटा तो गोवा मेल्साचे आनी तेचे पर्सनल केसी तेचेर कांय ना हय मरे सगळ्यांक आनी आमी रेडी आहा कितेंय करपाक जर आमच्या फॅमिलीक पोसपाक लागून जर आमची फॅमिली रस्त्यार पडटा आनी तेका लागून जर आमकां कितें करचें पडलें ते आमी करतले जेल बरो आंदोलन आसूं कितें आसूं ते आमी करतले आमी सदीत वांगडा रावतले भुरगे सगळे आहा तितले जे कोस्टल एरिया आहा आमच्या मदीं जो मतभेद आहा कितें आहा तो आमी सायटीक दवरून हे सगळे वांगडा येयलेले आहा आनी एका उल्यार येयलेले आहा काल फक्त मेसेज एक सर्क्युलर जालो मोगांबाचो तेन्ना पासून भुरगे सगळे चिंत्ताले येवपाक हांगा आनी तुमी पळोवंक शकता कितके भुरगे आहा ते सद्या खंय तरी काल न्यूज व्हायरल जालो की मोगेंबोक 30 पार करपाची तयारी चल्ला आमी नको कित्या खातीर 30 पार करूंक सोदता जितलो आहा तेका वळखता सगल्यो केसी तेजेर विथ रिलेटेड टू गोवा मायल्स आसा मोस्ट ऑफ द केसीन तो आमचो ऑलमोस्ट सुटलेलो आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हाफ मोर दॅन हाफ केसी तेजे काबार जाल्ल्यो आसा 2-3 हियरींग जाता केसी भायर पडटा लॅक ऑफ एविडन्साचेर आनी कळना हिस्ट्री शीट म्हणलें गेलें जितले आमी जाणा आसले भुरगेपणां हिस्ट्री शीट म्हणजे खंय तरी एक मर्डर केस एटेम्प्ट टू मर्डर रेप ताका हिस्ट्री शीट म्हणटा मोगेंबान तसलें कितें क्रायम केला कांयच खबर ना आमकां मोगेंबा फक्त आमकां खबर आसा झगडटा पोटा खातीर आतां जी नवी गायडलायन्स येता जी गव्हर्मेंट प्रपोज करता न्यू गायडलायन आमची लास्ट टायम ह्या गायडलायन्साचेर डायरेक्टर वांगडा मिटींग जाल्ली मिटींग आसली एक 15 मिनटाची बट एक 2 वरां मिटींग केली आनी डायरेक्टराक क्लियरली सांगलेलें सो वन्स एंड फॉर एवर वील हॅव अ डिस्कशन एटलीस्ट फॉर 3-4 मंथ्स एंड वील रिजॉल्व द इश्यू मग ओके डन म्हणपाक वील सीट फॉर मिटींग्स म्हणपाक तेच्या फुडें खंयच मिटींग जावना गायडलायन पब्लीश जाली त्या गायडलायनीन थोडे सायलंट फिचर्स आसा कोणाक खबर ना म्हणल्यार कितें करूंक सोदता गव्हर्मेंट तो तशेंच ज्यो लास्ट 2-3 म्हयन्याच्यो घडामोडी पळयत जावं ते बस कार जावं ते रेंट कार रेंट बायक टॅक्सी खंय तरी हो बिझनस कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिवपाक सोदता हांव कित्याक म्हणटा जी प्रपोज कॅब गायडलायन्स आसा कंडिशन फॉर लायसन्स आसा द एग्रिगेटर शाल ए पॉयंट हॅव अ रजिस्टर ऑफिस इन द स्टेट ऑफ गोवा और हॅव अ रजिस्टर ऑफिस इन इंडिया एन अ ब्रांच ऑफिस इन गोवा म्हणजे कितें एक तर तुजें परमनंट ऑफिस तूं गोंयान आसूं शकता इंडियेच्या भायर खंयसरूय इंडियन खंयसरूय तुजें मेन ऑफिस एक ब्रांच ऑफिस गोंयान घाल आनी तूं ऑपरेट जा म्हणजे कितें आनी लायसन्सींग फी कितली 5 लाख सेक्युरिटी डिपॉझीट 10 लाख दीस इज पिनट कित्याक जे भायर बसलेले 1000-2000 गाडयांचे फ्लीट्स घेवन बसले तेंचो रेव्हेन्यू दिसाचो 40 लाख 50 लाख तांकां हे पिनट 5 लाख 10 लाख सेक्युरिटी डिपॉझीट म्हणजे खंय तरी हो बिझनस जो आमी इतल्या वर्साचो म्हाजो बापूय टॅक्सीकार 95 जो आमचो आज ह्या पणजेने धंदो चलयल्लो आयज खंय तरी सरसकट कॉर्पोरेटायझेशन कित्याक कॉर्पोरेटायझेशन म्हणटा लास्ट टायम मिटींग खरीच डायरेक्टर वांगडा बरी जाली 15 मिनटाची मिटींग 2 वरां जाल्ली
असे पॉयंट डिस्कस जाल्ले आनी ताका सांगलेले वील हॅव सिरीज ऑफ मिटींग. तेणें भायर येवन सांगलेले वील हॅव सिरीज ऑफ मिटींग. खंयच मिटिंग्यो जावना, काय जावना आनी डायरेक्टली ही गायडलायन्स पब्लीश जाता. इवन जेन्ना तो गायडलायन हे करता आसतना ती सेंट्रल मोटर व्हेकल गायडलायन्स आहा